एका वर्सा एका कुटुंबाक जायत्या आगोडायांक अडचण्यांक फुडो करचो पडलो. कित्याक काय म्हणल्यार बापायक सर्वीस ना जाली, आवयक खाकराची कॅन्सराची पिडा जाल्ली, जाल्यार भुरग्यांक इस्कॉलांतूय जायत्यो आडखळी फुडो करचो पडलो. ते म्हणल्यार पयशांची अडचण, शिकूंक आडखळ आदी. पूण असल्या बाबडून अडचणेच्या वेळार देखून ताणें देवाचेर आपलो बाबाट सोडूंक ना, ताणें गोट दवरलो. नातालाच्या काळार ताणें एक येवजिलें ग्रॅटिट्यूड बॉक्स करूंक, आनी हातून ज्या दिसांनी बरें तांच्या जिवितांत कितें घडटालें तें एके चिटीर बरोवन ती सगळी त्या बॉक्सार घालताली. म्हणटच दर एकलो कुटुंबाचो वांगडी आपल्या जिवितांत कितें घडलां बरें ते चिटीर बरोवन तो त्या बॉक्सान घालतालो. तांच्यांनी बाबडून नवे वर्सान प्रवेश करचे आदले राती हें बॉक्स उक्तें केलें. आनी पळयत जाल्यार बाबडून हें बॉक्स बाबडून चिटींनी उपोट बोडलोलें. आनी सगल्यांनी एकठांय येवन एक एक चीट वाचून पळयली आनी अजाप जावली. कित्याक असल्या दुखाच्या वेळार अडचणेच्या वेळार देखून जायतीं बरेपणां ताणें अनुभवलोलीं. इश्टांचो सांगात, शेजाऱ्यांचो आदार, सोयऱ्यां दायऱ्यांचो मोग, शिक्षकांचो उत्तेजन दिवपी उतरां, अशें बाबडून जायतें कितें तांच्यांनी थंय बरयल्लें तांकां मेळ्ळें. तांकां बाबडून एक थावें जालें, तें म्हणल्यार अडचणेच्या वेळार देखून, कोश्टां त्रासाच्या वेळार देखून देवान तांकां सोडूंक ना, देव तांच्या सांगाता आसलो. हें की स्वत ताणें बाबडून अनुभवलें.